साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्याकडे धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. एक ग्रुप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघांत प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज दिसभर कितें कितें घडामोडी जाल्यो हाचो वेचीक खबरांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन घेवन येतात. सगळ्यात पयलीं वचूया आमी आमचे न्यूज अँकर समिधा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. OCI कार्ड प्रकरणा वयल्यान सरकार गोंयकारांची फटवणूक करता असो सणसणीत आरोप जो आसा तो आपाचे फुडारी एडवोकेट अमित पालेकारान केल्लो आसा. तर वेंचणुके उपरांत OCI कार्डा वयल्यान सरकारान गोंयकारांची फटवणूक केल्ल्याचें ताणें स्पश्ट केल्लें आसा. ही बातमी सविस्तर तुमी सादाच्या बुलेटिनाक पळयात. आनी दुसरी बातमी म्हणजे उसगांवच्या एका सॉमिलात ट्रकातले लाकूड सकयल देंवयतना भुजवल भगवान सिंग ठाकूर ह्या कामगाराचेर हें लाकूड तकलेर पडिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. तर फोंड्या पुलिशेन ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो आनी हाचो फुडलो तपास चालू आसा. दोन्ही बातम्यो सविस्तर सातांक पळयात. OCI कार्डाचो विशय फाटल्या कितल्याशाच दिसासावन गाजत आसा. जे कोरिजेंडम फाटल्या दिसांनी काडिल्ले तातूंत कांय त्रुटी आसात आनी हे विशीं जे केंद्र सरकार आहा तांणी उच्च न्यायालयाची माफी मागची अशी मागणी काल आमचो हळडोणचो आमदार कार्लोस फेरेरान केली. ताचे उपरांत आतां आपाचो जो गोंय मुखेली आहा अमित पालेकारान ताचेर ताणें सरकाराचेर फोग काडलो आनी ह्या विशया वयल्यान सरकारान गोंयकारांची फटवणूक करची न्हू अशें ताणें म्हणिल्लें आसा. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट येता जी उसगांवच्यान सॉमिलात काम करपी एका कामगाराचेर लाकूड पडून ताका जाग्यारूच मरण आयिल्लें आसा. फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. काल पुराय गोंयांत घोग्यांनी पावस पडलेलो. तशेंच मुरगांव आनी पणजे वाठारांत चडांत चड पावस पडल्याची नोंदणी जाल्या. आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार सालिगांव वाठारांत पर्यटकांची बेशिस्तपणा उक्ताडार हाडपी एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. तातूंत ते पर्यटक वेगवेगळे स्टंट करीत आशिल्ल्याचे दिसून येता. आनी तिसरी म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार बाणावले 23 जुनाक जिल्लो पंचायत वेंचणूक जावपाची आसा. हाचे सविस्तर बातमी तुमकां साताच्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटली. बाणावले जिल्लो पंचायत पोटवेंचणूक जावपाची आहा. 23 जुनाक ही पोटवेंचणूक जातली. ह्या नादी जो बाणावलेचो जिल्लो पंचायत वांगडी आशिल्लो तो अपात्र थारिल्ल्यान ही पोटवेंचणूक जावपाची आसा. तरीकूय आतां परतून आपान ह्याच सिटा खातीर आपलो उमेदवार दवरपाची तयारी केल्या. लोकसभेचो निकाल लागल्या उपरांत आपाचो जो बाणावलेचो आमदार आहा तो सांगता ते प्रमाण ते आपल्या प्रचाराक सुरवात करतले. फुडें आमी वचूया दिप्ती काकोडकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. काल सांजेर कुर्टी फोंडे वीज सबस्टेशनाचेर ट्रान्सफॉर्मराचेर वीज पडून थंय स्फोट जावन जो ट्रान्सफॉर्मराक उजो लागलो. आनी ह्या घडणुकेक लागून वीज खात्याचे सुमार 9 लाख रुपयाचे लुकसाण जाल्लें आसा. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार काल इराणाचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहीम रईसी हांचे हेलिकॉप्टर क्रॅश जाल्ल्याची बातमी मुखार आयिल्ली. मात 17 तासां उपरांत जेन्ना सोद लायलो तेन्ना तांकां ह्या क्रॅशांत मरण आयिल्ल्याचें मुखार आयलें. तांच्या सयत ह्या हेलिकॉप्टरान जितले जाणां आशिल्ले तातूंत परराष्ट्र वेव्हार मंत्री अब्दुल्लाईन हांकांय मरण आयिल्ल्याचें आमकां कळटा. तशेंच आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार करमळे कोंकण रेल्वे स्टेशनाचेर बेगीनूच लेक व्यू रेस्टॉरंट येतले उबारतले. तशेंच मडगांव आनी कोंकण रेल्वेची जी हेर म्हत्वाची स्टेशनां आसात थंय रेंट बायक सुविधा, मागीर इलेक्ट्रीक व्हेहिकलां खातीर EV चार्जिंग स्टेशनां, सो अश्यो जायत्यो सुविधा उपलब्ध करून दितल्यो अशी जी म्हायती आसा ते रेल्वे ती म्हायती जी आसा ती कोंकण रेल्वेचे अध्यक्ष आनी वेवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा हांणी दिल्ली आसा. अशाच आनीकूय म्हत्वाच्या बातम्यां खातीर गोमंतक टुडे 7 वरांचेर मुजरत पोवचे. कोकण रेल्वेन प्रवास करपी प्रवाशांक खातीर एक म्हत्वाची बातमी ती म्हटल्यार कोकण रेल्वेच्या करमळी रेल्वे स्टेशनाचेर लेक व्यू रेस्टॉरंट तेच बराबर जी म्हत्वाची गोंयांतली रेल्वे स्टेशनां आसात तातूंत चार्जिंग स्टेशनां उबारपाचे आनी रेंट बायक दवरपाचो जो निर्णय आसा तो कोकण रेल्वेच्या प्रशासनान घेतिल्लो आसा. फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या खोर्जवेकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. आयची जी बातमी आसा बेटी बचाओ आनी बेटी पढाओ जो सरकारचो नारो आसा तो खरो थारलेलो आसा. हेजे कित्याक जी तुमी
एक स्पेशल स्टोरी आसा एका चलयेची जे कश्ट करून इतले त्रास करून रस्तो नासता कांय नासता ह्या तेणेन 80% वयर गुण मेळयले आसा. ही जी बातमी आतां तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशेंच जी दुसरी बातमी आली कला अकादमीच्या कामाचो जे कितें कामाचो ऑडिट जावचें अशी मागणी गोवा फुडारी दुर्गादास कामत हांणी केलेली आसा आनी हेजेर ही बी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळया. आनी थंय तिसरी जी बातमी आसा की मडगांव सांजो वाठारांतल्या कोयराच्या राशीचे ढीग वाडलेले आसा आनी थळाव्यांचें अशें म्हणणें आहे की कोयराचो जो प्रश्न आहा पळय तो सुटावो करपाक जी पंचायत आहा पळय ती अपयशी ठरलेली आसा. सो तेंच्यांनी मागणी केला की हो जो कोयराचो बेगोबेग विलो लावची. सो तिनूय बातम्यो आतां तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो कांय वेंचीक खबरो. सविस्तर बातम्यां खातीर पळोवपाक विसरूं नाकात आमचे 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हे बुलेटीन आनी ताच्या फुडें देश विदेशांतल्यो आनी देश पावंड्यावयल्यो म्हत्वाच्या बातम्यां खातीर पळोवपाक विसरूं नाकात आमचे 8:30 वरांचेर टॉप 25 हे बुलेटीन. कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव सुशांत गावस. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. जो ग्रूप आसा त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद असलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो